गोंयांत इंडिया आघाडी प्रत्यक्षांत घडोवन आयला। लोकसभेचे उत्तर आनी दक्षिण हे दोनूय सीट काँग्रेसीक दिवपाची घोशणा आम आदमी पक्षाचो गोंय अध्यक्ष अमित पालेकारान केला। काँग्रेसीचो गोंय प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकाराच्या हाजेरींत ही घोशणा जाली। आप आतां दक्षिण गोंयांत जाहीर केल्लो आपलो उमेदवार फाटीं घेतले। इंडिया आघाडीची सीट वांटपाच्या संदर्भात चर्चा चालू आसतना आम आदमी पक्षान दक्षिण गोंयांत आपलो बाणावलेचो आमदार वेंजी वेगसाक उमेदवार घोशीत करीत इंडिया आघाडीच्या बऱ्या खातीर हो उमेदवार दवरला अशें आपाचो अध्यक्ष अमित पालेकारान सांगिल्ले। पूण कांय दीस कोफुजाव जाले उपरांत आपाचो आनी काँग्रेसीचे दोगूय अमित आयज एकठांय आयले। दक्षिणेंतल्यान माघार घेवन दोनूय सिटां दान करपाचें अमितान अमिताक आश्वासन दिलें। हातांत झाडू घेवन भ्रश्ट बीजेपीच्या कमळाक भायर उडयतले अशें दोनूय अमितांचो मोटो। आत्मनिर्भर भारत जाव वा डिजिटल इंडिया सगळ्याच क्षेत्रांत भारत बरी कामगिरी करता। 2014 पयलीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाणें घेतिल्ल्या धोरणात्मक निर्णयाचो निकाल आयज दिसून येवपाक लागला। ताका लागून देशांतल्या सगळ्याच लोकांच्या तोंडांत प्रधानमंत्री मोदींचेंच नांव आसा। तेन्ना मुखावेल्या लोकसभा वेंचणुकेंत भाजपाकूच जैत मेळटले असो दावो कळंगूटचो आमदार मायकल लोबोन केला। WTOचे अनुदान बारीक नुस्तेकारांक खूप गरजेचें आसा। WTOच्या कोतान गोंयचे नुस्तेकार हिसपा भायर नुस्तें मारतात, ताका लागून बारीक नुस्तेकारांक मेळपी अनुदान बंद करपाचें थारायिल्लें। मात गोंयचे चडशे नुस्तेकार गरिबी रेशे सकयल आशिल्ल्यान अनुदान बंद जालें जाल्यार नुस्तेकार भावांक रस्त्यार येवपाची पाळी येतली। देखून 26 फेब्रुवारीक आबुधाबींत जावपी परिशदेंत नुस्तेमारी खात्याचो मंत्री निळकंठ हळदकारान अनुदाना विशीं चर्चा करची अशी मागणी गोंयच्या रांपोणकाराचो एकवटाचो सरचिटणीस ऑलन्सियो सिमॉयस हाणें केला। हे विशीं सिमॉयसान मंत्र्याक पत्रूय बरयला। बेरेस्तारा पोरण्या मांडवी पुलाचेर जाल्ल्या अपघातांत हळदोंचो जावेद सडेकार हाका रेंट कारीन धपको दिल्ल्यान तो मांडवी न्हंयेंत उसळून पडिल्लो। फाटले 2 दीस सेगीत ताचो सोदूच सुरू आशिल्लो। निमाणे शेनवारा सकाळीं ताची कूड पोरण्या सचिवालया लागसार मांडवी न्हंयेंत उफेताना दिश्टी पडली। ह्या संदर्भात पणजे पुलिसांनी अपघाताक कारणीभूत आशिल्ल्या अंकीत त्रिपाती हाचेर गुन्हो नोंद केला। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण न्यायालयान आयतारा ताका 3 दिसांच्या बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या। सोमारा हे विशीं सुनावणी जातली। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण कार चालक सोरो पिवन गाडी चलयतालो अशें स्पश्ट जालां। बाणावले दर्यादेगेर व्हडा संख्येन मेल्ले सिगल सापडले। हे विशीं नुस्तेमार पेले हांचे कडेन वासपूस केली। बाणावले दर्यान मेल्ले सिगल दिसताले ते आतां व्हांवून दर्यादेगेर येवपाक लागल्यात। हे कित्याक जाले हाचो सोद राज्य सरकार आनी रान विभागान घेवचो अशी मागणी पेले हाणें केल्या। कोलव्या दर्यादेगेर शुक्रारा सकाळी डॉल्फिन नुस्तें मेल्ले अवस्थेंत व्हांवून आयिल्ल्याची घडणूक घडिल्ली। कोलव्या उपरांत आतां बाणावली दर्यादेगेर सिगल उदका वांगडा व्हांवून आयिल्ल्याचें दिसता। दर्यादेगेर भोंवपी हे सिगल सुकणी दर्यादेगेची सोबीतकाय वाडयतात। इतल्या व्हडा प्रमाणात सिगल मरपा फाटलें कसलेंच कारण दिसना। देखून हाचो सोद सरकारान आनी रान खात्यान घेवचो। पर्यावरणान महत्वाचो घटक आशिल्ल्या ह्या सिगल सुकण्यांच्या संवर्धना खातीर यत्न करचे अशी मागणी पेले हाणें केल्या।
मांद्रे मतदारसंघातले 30 MLD उदका प्रकल्पाचे काम सुरू झाला। या कामाच्या फाटभुंयेर ह्या वाठारांत येवपी IIT ते हॉस्पिटला मेरेन उदका पायपलायन घालपा खातीर रस्तो खणला। रस्तो खणटाना आवश्यक ते तक्ते लावप तशेंच हेर नेम पाळूंक नाशिल्ल्यान आयतारा पंचायतीन हे काम बंद उडयले। दिवचल शारांत धांवते मोटरसायकली वयल्यान रस्त्याचेर पडून एकल्याक मरण आयले। शुक्रारा सांजे बोड्डे वाठारांत हो विचित्र अपघात घडलो। मरण आयिल्लो मनीस मूळ उत्तर प्रदेशांतलो आनी ताचें नांव रामजीत अशें आसा। ह्या अपघात प्रकरणांत मोटारसायकल चलोवपी तरणाट्याक पुलिशेन अटक केल्या। इंडियन प्रीमियर लीग 2024च्या पहिल्या 21 मॅचींचे वेळापत्रक जाहीर जाला। अंदूच्या हंगामांतली पहिली मॅच 22 मार्चाक सध्याचो वस्ताद चेन्नई सुपर किंग्स आनी रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू हांचे मदीं चेन्नईच्या चेपॉक स्टेडियमाचेर जातली। पहिल्या टप्प्यात 22 मार्च ते 7 एप्रिल मेरेनच्या मॅचींचे वेळापत्रक जाहीर जाला। ह्या 17 दिसांनी 21 मॅची जातल्यो। हातूंत 4 डबल हेडरांचो म्हणजे एका दिसा 2 मॅचींचो आस्पाव आसा। IPL 26 मे मेरेन खेळयतले अशी चर्चा आसा, कारण 1 जून सावन वेस्ट इंडीज आनी अमेरिका ह्या देशांनी संवसारीक T20 सर्त सुरू जातली। भारताची पहिली मॅच 5 जूनाक जातली। चेन्नई सुपर किंग्स 9वे खेपे IPLची उक्तावणाची मॅच खेळटलो। चेन्नई सुपर किंग्स 10 खेपे फायनलींत पावला, जाल्यार 5 खेपे वस्तादपण जोडला। फाटल्या हंगामात चेन्नई सुपर किंग्सान गुजरात टायटन्सांक हारोवन वस्तादपण जोडिल्ले। दिसान दीस तरणाट्यां मदीं काळजाचो आताक येवपाचो प्रमाण चिंतेचो विशय जावपाक लागला। पयलीं जाणट्या लोकां मदीं दिसपी ही समस्या आतां तरणाट्यां मदीं चड प्रमाणात दिसून येता। जिणेशैली बदलप हे हाचे फाटलें मुखेल कारण आसूं येता। काळजाच्या दुयेसाच्या सुरवातीच्या काळांत ताण आनी मानसीक भलायकी हे म्हत्वाचे कारण आशिल्ल्याचें दिसून आयलां। हे संबंधीत समस्या उणी करपा खातीर ल्हान पिराये सावन नेमान भलायकी तपासणी करप गरजेचें आसा। तशेंच निरोगी संवयी पाळप म्हत्वाचे। काळजांत अस्वस्थताय, श्वास घेवपाक त्रास जावप, चड थकवो येवप ही लक्षणां दिसूं येतात। जबड्यान दुखप, फाटीच्या वयल्या भागांत दुखप, मळमळप अशी लक्षणां दिसल्यार काळजाचो आताक येवपाची शक्यताय आसूं येता। ह्या लक्षणां कडेन दुर्लक्ष करचें न्हय आनी ही लक्षणां दिसल्यार रोखडोच दोतोराचो सल्लो घेवचो। केरी हरमलच्या देव आजोबाची जात्रा आयतारा व्हडा भक्ती भावान जाली। ह्या वेळार गोंया सयत महाराष्ट्राच्या भावीक देवाचे दर्शन घेवपाक व्हडा आंकड्यान हाजीर आशिल्ले। केरी पेडणेच्या आजोबाचे जात्रे निमतान देवाक केळीचे गड अर्पण करपाची प्रथा आसा। हे जात्रेक काल गोंय आनी महाराष्ट्रांतल्या शेकड्यांनी भाविकांनी हाजेरी लावन देवाचे दर्शन घेतले। जात्रेक केळीच्या गडांची रास ह्या वेळार पळोवपाक मेळ्ळी। पळयात जात्रेची ही खिणचित्रां। आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक। तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही। आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात।
तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आमी लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. भाजप सरकाराच्याच काळांतूच आदिवासींक मूलभूत हक्क मेळ्ळे. आता गोंयच्या एसटी समाजाक राजकीय आरक्षण दिवप ही मोदी गॅरंटी आसा, अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान सांगले. गोंयच्या धनगर समाजाक एसटीचो दर्जो दिवपाची प्रक्रिया चालू आसा. तशेंच वाडट्या अपघातांचेर उपाय येवजण काडप सुरू आशिल्ल्याचें मुख्यमंत्र्याचें म्हणणें. एसटी आरक्षणाविशीं गृहमंत्री अमित शाह हांच्या आश्वासनाचेर आमी समाधानी आसात, अशी प्रतिक्रिया एसटी समाजाच्या फुडाऱ्यांनी उक्तायली. तशेंच लोकसभा वेंचणुकेचे आचारसंहिते पयलीं मतदारसंघ फेरवेंचणूक आयोगाची स्थापणूक करपाची मागणी ताणें मडगांवां घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत केली. गोंयचे शेतकी मळ घटमूट जावपाक लागला. आता भाजी, फळां, फुलांची पिकावळ गोंयांत सुरू जाला. ह्या सगळ्या वस्तूं खातीर पयलीं गोंयाक निंबून रावचें पडटालें, मात आतां हें चित्र बदल्लां. हे सगळे शेतकारांच्या कश्टा खातीर तशेंच शेतकी मळार केल्ल्या तांच्या कामा खातीर जालां. ताका लागून सरकार सदांच शेतकारांक तेंको आनी उर्बा दितले, अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हाणें म्हणलां. शेतकी धोरण आसूं नाजाल्यार शेत जमनीचो प्रश्न, हें करतना सरकार शेतकारांक पयलीं विश्वासान घेता, अशी माहिती शेतकी मंत्री रवी नायक हांणी दिल्या. ते सांखळे रवींद्र भवनांत आयोजीत केल्ल्या कृषी महोत्सवा वेळार उलयताले.
स्मार्ट सिटीचो एमडी संजीत रॉड्रिगीसान सांतिनेज मधुबन जंक्शना कडेन स्मार्ट सिटीच्या कामाची पळोवणी केली. फुटपाथ, रस्ते, गटारां, सिवेजीचे काम आनी अतिक्रमणाचेर तांच्यांनी आढावो घेतलो. काम खंय पावलां हें तांच्यांनी जाणून घेतलें. तेच बरोबर कंत्राटदार आनी अधिकाऱ्यांक ताणें कांय सुचोवण्यो दिल्यो. पळोवणे बाबत पत्रकारांनी जेन्ना विचारलें तेन्ना ही फकत आढावो घेवपी खातीर पळोवणी आसली अशें सांगून एमडीन थंयसून फुज्यो काडल्यो. म्हापशा मेलाग्रेस चर्ची कडेन वचपी रस्त्याची सामकी अवतिकाय जाल्या. फोंडकोलांनी रस्त्याची चाळण जाल्या. ताका लागून रस्त्यावेल्यान प्रवास करतल्यांक आपलो जीव मुठीन धरून गाडयो चलोवच्यो पडटात. देखून मेलाग्रीस सायबिणीच्या फेस्ता पयलीं रस्तो दुरुस्त करचो अशी मागणी म्हापशेकारांनी केल्या. मोरजे दर्यादेगेर जानेवारी आणि फेब्रुवारी या 2 महिन्याच्या काळात 112 ऑलिव्ह रिडले कासव आयिल्ले. ह्या 112 कासवांनी 11,000 परस चड तांतयां घातल्या. राना खात्यान ह्या तांतयांक संरक्षण दिवन ती तांतयां सुरक्षीत दवरल्यात. ह्या 2 महिन्यांत पयलेच फावट इतले ऑलिव्ह रिडले कासव दर्यार आयल्यात. कळंगूट पुलिसांनी अंकुश काळे पिराय 35 रावपी कल्याण नगर उस्मानाबाद महाराष्ट्र हाका ड्रग्स प्रकरणात अटक केली. ताचे कडल्यान 84,000 840 ग्रॅम गांजो जप्त केला. शुक्रारा राती बोडकेबड पोरबावाडो कळंगुटान ड्रग्साची विक्री जावपाची आसा अशी माहिती सुत्रांकडल्यान पुलिसांक मेळ्ळी. ते प्रमाण पुलीस पंगडान सांपळो रचलो. रातच्या 48 वरांचेर दुबावी ड्रग्स विकपाक ते सुवातेर आयलो तेन्ना पुलिसांनी तांकां धरलो. उपरांत तपासणी केली तेन्ना 840 ग्राम गांजो सापडलो. पुलिसांनी दुबाविता आड अंमली पदार्थ प्रतिबंधक कायद्या खाला गुन्यांव नोंद केला. पुलीस निरीक्षक मिलिंद भुईबर हांच्या मार्गदर्शना खाला उपनिरीक्षक राजाराम बागकार, हवालदार अमीर गरड, विजय नायक, आकाश नायक आनी संजोत केरकार पंगडान ही कामगिरी केली. फुडलो तपास करतात. जम्मू काश्मीरांतल्या समाजीक वावुरपी आनी पत्रकार याना मीर हांचो युकेच्या संसदेत डायव्हर्सिटी एम्बेसिडर पुरस्कारान भोवमान केलो. हे कार्यावळींत याना मीर हांणी जम्मू काश्मीरा आड जावपी प्रचाराचो प्रतिकार करपी सशक्त भाशण केलें. हे भाशण आतां सोशल मिडियाचेर व्हायरल जावपाक लागला. ह्या व्हिडिओन ताणें पाकिस्तान आनी मलाला युसुफजाईचेर अप्रत्यक्षपणान हल्लो केला. युकेंतल्या जम्मू काश्मीर स्टडी केंद्रान आयोजीत केल्ल्या कार्यावळींत याना मीर हाणें सांगलें, हांव मलाला युसुफजाई न्हय, कारण भारताचो एक भाग आशिल्ल्या म्हज्या मायभूंय काश्मीरांत हांव सुरक्षीत आनी स्वतंत्र आसा. हांवें म्हज्या मूळ देशांतल्यान पळून तुमच्या देशांत आलाशिरो घेतिल्लो ना. हांव केन्नाच मलाला युसुफजाई जावंक शकना. धर्माच्या आदाराचेर भारतीयांक ध्रुवीकरण करप बंद करचें अशी विनवणी हांव करतां. आमी तुमकां आमचे कुडके करपाक दिवचे नात अशें म्हणीत यानान पाकिस्तानाक खर उतरांनी शिटकावणी दिली. दिवचलच्या शांतादुर्गा मुळावे शाळेन शेनवारा बाजार डे व्हडा उमेदीन मनयलो.
भरिल्ल्या बाजाराक उपाट प्रतिसाद मेळ्ळो. 100 परस चड भुरगीं वस्तू विकपाक बाजाराक बशिल्ली. शाळेच्या माणकुल्या भुरग्यांनी तांबडो, मुळो, वाल आनी हेर वेगवेगळ्या प्रकाराची गांवठी भाजी बाजारांत विकपाक दवरिल्ली. खाद्यपदार्थ आनी दिसपट्ट्या गरजेच्यो हेर वस्तू बाजारांत विकपाक उपलब्ध आशिल्ल्यो. ह्या बाजाराक पालकांनी बरो प्रतिसाद दिलो. भाजी आनी हेर वस्तू विकत घेवन भुरग्यांची उर्बा वाडयली. शाळेच्या वेवस्थापन मंडळान बाजाराक भेट दिवन खरेदी केली. भारत देशाक महासत्ताक करतले जाल्यार दर एकल्याचो सहभाग म्हत्वाचो आसा अशें मत आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये हाणें उक्तायलां. दिवचलेत चालू आशिल्ल्या ग्रामीण कला महोत्सवाच्या उक्तावण सुवाळ्यात ते मुखेल सोयरे ह्या नात्यान उलयताले. कला आनी संस्कृती खात्याच्या आदारान मुळगांवच्या ग्रामीण उत्कर्श संस्थे वतीन दिवचले ग्रामीण कला महोत्सव आयोजीत केला. 3 दीस चलपी ह्या महोत्सवाक शुक्रारच्यान सुरवात जाली. ह्या महोत्सवात वेगवेगळ्या वस्तूंचें प्रदर्शन भरलां. उक्तावण सुवाळ्याक नगराध्यक्ष कुंदन फळारी, नगरसेविका अपर्णा फोगेरी, आयोजक संस्थेचे महादेव तिरोडकर आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. गोंय सरकार बेकायदेशीर घरां कायदेशीर करपा खातीर कायदो हाडटलो. गोंयांत फाटल्या 6 वर्सां पासून बांदिल्लीं 25,000 परस चड बेकायदेशीर घरां आसा. आमी ती थेट मोडपाक शकना. ही घरां कायदेशीर करपा खातीर सरकाराक खासा कायदो हाडटलो. गोंयांत 80% परस चड बेकायदेशीर घरां गोंयकारांचीच आसात जाल्यार 20% घरां बिगर गोंयकारांची आसा अशें विधान पंचायत मंत्री मॉविन गुदिनो हाणें केलां. दाबोळी पॅनल झोनांत येवपी घरां मोडप समा जायना. नौदळान हे विशीं पुनर्विचार करपाची गरज आसा अशें मत मॉविन गुदिनो हाणें व्यक्त केलां. राजकीय आरक्षण नाशिल्ल्यान गोंयच्या एसटी समाजाचेर फाटल्या 20 वर्सां सावन अन्याय जाला. येता त्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बसकेन डिलिमिटेशन आयोग स्थापन करपा खातीर थाराव घेतले अशें आश्वासन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी दिलां. जाल्यार आदलो उपमुख्यमंत्री आनी एसटी समाजाचो फुडारी बाबू कवळेकार हांणी शाह हांणी दिल्ल्या आश्वासनाचें स्वागत केलां. आमदार क्रुज सिल्वा आनी फ्रेडी त्रावासो हे गांवकारांक भडकयतात. छत्रपती शिवाजी महाराजांचो पुतळो उबारपा खातीर सगळीं कागदपत्रां कायदेशीर आसात. तशेंच स्वइच्छेन आपणे हो जागो पुतळो उबारपा खातीर दिला अशी माहिती पुतळो उबारिल्ल्या सुवातीचो धनी मेहबूब मकंदर हांणी दिला.
कुमारजुवा मतदारसंघात नितळसाण राखपा खातीर थळावो आमदार राजेश फळदेसाय हांणी स्वताच्या खर्चान खासा उपक्रम हातान घेतला. फळदेसाय हांणी 4 रिक्षा घेतल्या ज्यो 7 पंचायतींनी दिसपट्ट्यो भोंवतल्यो आनी रस्त्या कुशीक पडिल्लो कोयर एकठांय करतल्यो. कुमारजुवेचे भाजपा आमदार आनी पुनर्वसन महामंडळाचे अध्यक्ष राजेश फळदेसाय हांणी आपले स्वताच्या पयशांनी ह्यो अश्यो 4 रिक्षा घेतल्यात. ह्यो 4 रिक्षा मतदारसंघातले 7 पंचायतींनी दिसपट्ट्यो भोंवतल्यो आनी कोयर एकठांय करतल्यो. मतदारसंघ नितळ दवरपाच्या हेतान आमदार फळदेसाय हांचो हो खासा उपक्रम. शेनवारा उपमुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी हे उपक्रमाचो शुभारंभ जालो. मोहल्ला क्लिनिकाच्या धर्तेचेर दिवचलच्या बाजारांत आतां हेल्थ वेलनेस सेंटर जातले. केंद्र सरकाराचे येवजणे खाला जावपी ह्या सेंटराचें काम जी सुडा वतीन करतले. ह्या कामाचेर 84 लाख रुपया खर्च येतलो. दिवचल पालिका इमारतीचे फाटले वटेन बाजारांत हे सेंटर जातले. आपतकालीन वेळार बाजारांतले वेपारी विक्रेत्यां सयत ग्राहकांक हे सेंटर वरदान थारतले. ह्या सेंटरांत दोतोर आनी नर्स सेवा आसतली. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक तुमचे जिणे कडेन जोडपी